प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 16वी चीट 9 ते 15 पर्यंत. आनी काल आमी 1 ते 8 पर्यंत आमी वाचलां. आनी कालच्या शिवर्तमानान जेजून एका शिडूक कारभाराची खबर दिली व ताची एक वोपार घाली. आनी आयज तो ही शिकून फुडें वता आनी आमकां आयज फुडें हो शिकवण जेजू आमकां शिकवण दिता. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा आमच्यान दोगां सायबांची चाकर करूंक जायना. खंयच्या चाकराक दोगां दोनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो. कित्याक? तो एकल्याक जोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्या देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलाम जावन नजो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसां तर आमकां कितें जाय आसा? आमकां जाय पयशे जाय. कित्याक? आमकां आमचें कितें खावपाचें आहा, आमकां रावपाचें आहा, आमकां न्हेसप करूंक जाय तें, ताका लागून ताका पयशे लागतात. आनी ह्या संवसारान आमकां कितें आमी वसोंक सोदता जाल्यार पयशांची गरज. पूण आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलाम जावन नजो. बरोबर जायना. आमी देवाचे गुलाम जातले ना तर पयशांचे गुलाम जातले. आनी भाव भयणीनो, दोगांयकी आमच्यान आमचो दोनी धरूंक जायना. कित्याक एकल्या जेजू म्हणटा एकल्याक आमी एकल्याचो मोग करतले आनी दुसऱ्याक आमी ताची बेपर्वा करतले. तर आमी आयज फकत आमी पयशांचें सगळें सोडया आनी फकत आमी मागणें करया, देवाचें उतर आयकया आनी सगळें जें आमकां दिसपट्टें जिविताचें जाय तें आमी तें सोडून दिवया आनी आमी फकत मागणें करया. आमचें जातलें ना. हें जेजू आयज म्हणिना. पूण भाव भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसारान सगळें बरें दिलां. आमकां जीव दिला, आमकां घर दिलां, आमकां जेवण दिलां, सगळें बरें. आमकां पयशे दिले, आमकां सगळें बरें दिलां देवान. पूण हें जें आमकां दिलां तें फकत आमी आमकांच धरता. आमी दुसऱ्यांचें पळयता, आमी दुसऱ्यांक पावोंक वेता. आतां कोरोना व्हायरस चलता ह्या दिसांनी. 8-9 म्हयने जाले आतां इतले लोकांक त्रास भोगतात. खरेंच आमी तांची बेपर्वा कोत्ता वा आमी तांकां पावोंक वेता. आमी आमच्याच घरान आमी रावल्या की व्हायरस आमकां लागत म्हणून आमीच रावल्या घरान. आनी आमी कितें भायर चलता तें कितल्या लोकांक त्रास जाता तें आमी तांची बेपर्वा कोत्ता वा खरेंच तांकां कसो आदार दिता. भाव भयणीनो, हे जे पयशे आमकां दिल्यात देवान, हे पयशे आमी दुसऱ्यांक पावोवपाक दिल्यात. फकत आमचें न्ही. कित्याक जेन्ना हे पयशे आमकां दिल्यात, देवान हे पयशे कित्याक दिल्यात? आमी देवाचें राज फुडें सरोंक दिवपाक. ह्या पयशां वरवीं आमी दुसऱ्यांक देवाच्या मोगान हाडपाक. केन्ना कितें घडटा? आमी इगोर्जेक वेता, आमी मीस कोत्ता, आमी सगळें कोत्ता. आमी सगळे पयशे जे आमकां मेळतात ते आमी सगळे घेवन आमचेच कडेन दवरता. आनी कितें भोगता? लोकांक जो आयज जेवपाक पयशे ना, घर ना रावपाक, तांची आमी बेपर्वा कोत्ता. आमी आमचेंच पळयता. पूण जेन्ना आमचे कडेन कितें आहा आमच्या हातान आनी आमी सजमता की जें दिलां तें आमकां तें देवाचें, देवान आमकां सगळें दिलां. कित्याक भाव भयणीनो, आमी काम कोत्ता तें खरें, आमी शिकल्या तें खरें, आमकां पोजिसां आहा तें खरें, आमी व्हडले जाणार जाल्यार तें बरें, सगळें खरें. पूण सगळें जें आमकां मेळलां आमच्या हातान तें देवाचें. आनी जेन्ना तें देवाचें आमी तें कितें करूंक जाय? आमचो संबंद देवाशी घट आसलो जाल्यार देव आमकां सांगतलो हाचे कडेन वच, ताका बरी खबर दी, ताजो आदार कर, ताका बरी खबर दी. जे आमी आमचे कडेन पयशे तांकां कसलो आदार दी. पूण त्या पयशा दिवन फकत काम जायना. तांकां देवाचें उतर दी.
तांकां खरेंच भावार्थ दी देवाचो. कित्याक जेन्ना लोक समजता की आमी दितले म्हणून, तेन्ना ती फकत तुमच्या कडेन येतली आनी आमचे कडेन येतली पयशे घेवपाक. पूण जेन्ना आमी तांचे कडेन वता आनी तांकां खरेंच सांगता हे पयशे म्हजे हात ते हांव तुका दितां, कित्याक ते देवाचे पयशे, पूण हांव तुका दितां कित्याक हांव तुका आयजच्यान शिकयतां देवाचें उतर कशें तूं जेजू कडेन देवा कडेन वचोन भावार्थ धरून तें तुका फावो जातलें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जे आमच्या हातान आहा ते बरे भाशेन आमी ताजो वालोर आसून तें वापरता तेन्ना कितें घडटा, देव आमकां ओदीक बेसांवांनी बोत्ता. कित्याक तो जाणो ज्या मनशाक ताणें दिलां तो आपणाकूच दवरचो ना, पूण तो दुसऱ्या कडेन पावूंक वेतलो. तो खरेंच जेजूच्या मोगा वोन जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दाखयतलो. जो मनीस चामटो आहा, जो हिमटो आहा, आपणाकूच दोत्ता, ताका कसलोच फायदो जातलो? देवाच्या राजान असल्या मनशांक कसलोच फायदो आहा? म्हाका बरी न्हीद जाय, म्हाका दनपारची न्हीद जाय, म्हाका रातची बरी न्हीद जाय, म्हजें जेवण पयलें बरें जावंक जाय, तें बरें रांदूंक जाय, तेज्या उपरांत म्हजें पोट भरतकूच आनी म्हाका बरी न्हीद पडटकूच मागीर हांव दुसऱ्यांचें पळयतां. असलो लोक जेजूच्या राजांतलो न्हय, हो देंवचाराच्या राजांतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या राजान आसा आनी जें आमच्या हातान आसा तेन्ना आमी सगळें आमच्या पेल्याक पावोंक पावता आनी खरेंच देवाचो मोग दिता. आनी तेन्नाच की आमकां देव आनीक उदीक बेसांवांनी बोत्ता. कित्याक तो जाणो आमचें काळीज जावन आसा मोगाचें दुसऱ्यांक पावोवपाक. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी जेजू सारकी जावपाक आयज आमी आमचो थारायक घेवया. हें जें आमच्या हातान आहा, कितें जावं, पयशे जावं, आमचें जेवण जावं, कितें जावं, दुसऱ्यांक पावपाक खरेंच हो मोग देवाचो आमचे भितर जो आसा तो दुसऱ्यांक दिवपाक आमी फुडें सरोया. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.